तुम्ही टॅक्स कंट्रोल आसपास जाय अशी गरज ना. तुमचे इन्कम तुम्ही फाईल करू शकता. अशा तरेचे एक फॉर्म सरकारान त्या खातीर आमी सरकारी सगळं Our government will support states through challenge vote in creating कंसल्टंटाकडे वचचें पडटा, कोण सीए कडे वचचें पडटा आनी तांची फी दिवची पडटा. जो बजेट आसा तो एकदम इम्पॉर्टंट, कित्याक हे देशाच्या सगळ्या लोकांक लागून तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून आमच्या मोर्मुगांवच्या लोकांक लागून कशें आसतलें हेजेर जे using litigation. I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment. आयज आमचे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जे युनियन बजेट आयज लोकांच्या समोर हाडलेलें आसा 26-27 आनी तेच्या लागून आयज आमी मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून आयज आमी व्हड संख्येन सगळे आमचे मोर्मुगांवचे लोक हांगा उपस्थित रावलेले आसा. लायव्ह बजेट आमी पळोवपाक लागलेले आसा. आमी जे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टरांचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. फक्त आमच्या गोंया खातीर न्हू आख्ख्या देशाक लागून जे बजेट प्रेजेंट जातले तेजे भितर आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक लोकांक हेजो भरपूर फायदो मेळटलो. आनी आयज जशें 2025-26 जे बजेट जाल्लें आसा तेजे भितर भरपूर लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो. स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन सेक्टर, जे आमचे बारीक बारीक स्टेशनरी आयटमाचेर जो बेनिफीट मेळ्ळो. इन्कम टॅक्साचेर आमकां पर्सनल जो इन्कम टॅक्स भरता तेजेर बेनिफीट मेळ्ळो. अशे खुबशे आमकां हे बजेटा भितर बेनिफीट मेळ्ळे गेल्या वर्सा. सो ह्या वर्सावूय म्हाका दिसता तेजे पेक्षा जास्त बेनिफीट मेळटलो. सद्या बजेट चालू आसा आमी ते लायव्ह पळयता सगळ्या. तेजे लागून जो व्हड संख्येन हांगा सगळो मुरगांवचो लोक उपस्थित रावल्या कारणान हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे बेगीन रोखडेच मार्चा भितर आमचे गोंयचें बजेट येवपाचें आसा. जो ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर, जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ते प्रेजेंट करतले. आनी तेज्या भितर सुद्दां आमचे गोंयचे जे लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. गेल्या वर्सा आमी पळयलेले जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केलेले हे बारीक लोकांक लागून आसलेले, आमच्या गोंयकारांक लागून आसलेले. अशेंच आमचे बजेट 26-27 येता त्या मार्चान आमकां पळोवपाक मेळटले. आतां सद्या आमी युनियन बजेट 2026-27 जी आमची फायनान्स मिनिस्ट्री आसा तेंच्यांनी आयज प्रेजेंट केल्लेलें आसा आनी हे लायव्ह आमी पळयता. आमच्या सगळ्या लोकांचे तर्फे, मोर्मुगांवच्या लोकांचे तर्फे हांव आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच फायनान्स मिनिस्टर तेजे धन्यवाद करपाक म्हणपाक सोदता. एक बरें बजेट आमकां आख्ख्या देशाक मेळटलें. सद्याचे पॉयंट्स थोडे सांगलेले आसा तेजे भितरूय आमकां बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आनी फूल बजेट कंप्लीट जाल्या उपरांत जे मेन आमकां बेनिफीट मेळ्ळो आसा तेजेर परत आमी उलोवपाक फुडें येता. बोला भारतीय जनता पार्टीचा, बोला भारतीय जनता पार्टीचा. खूप प्राऊड फील जाता की आयज इंडियाची जी बजेट आमची हे करता प्रेजेंट करता ती एक महिला आसा. आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ते आसातूच. आनी एवरी टायम बजेट म्हणटा तो सगळ्यान जास्त कोणाक इफेक्ट करता जाल्यार आमच्या असल्या हावजवायफाक, जी घरांतली आपलो मातसो सुद्दां जर रेट वाडलो जाल्यार तेंचो बजेट खंय ना खंय हालता. तेंच्या घर सांबाळपाक मातशे त्रास जाता. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमच्या वित्त फायनान्स मिनिस्टराचेर की आमचो हो बजेट एकदम बरो आसतलो. आतांच हांव बजेट पळयतालें तितून आमचे जे गर्ल्स आसा गर्ल्स हॉस्टेल एवरी डिस्ट्रिक्टान अनावन्स केला तेंच्यांनी करतले म्हणून. तशेंच आमची जी सिनियर सिटीजन आसा तेंच्या खातीर बरे मेडिकल फॅसिलिटी दिवपाचें बीन अनावन्स केला. खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमचे तेंच्या खातीर बिजनसान कितें तरी एंटरप्रिन्युअर म्हणून तेंच्या खातीर खुबशी सवलत तेंणी केल्लेली आसा. अशें आतां आमी अर्देच पळयलेलें आसा बजेट. हेच्या फुडें बीन म्हाका दिसता आमच्या बायलां खातीर बरेचे बरे कितें तरी चितले आसतले. आमच्या बायलांक कशें एम्पावर्ड करपाचें हेजे दृश्टीन फुडें व्हरपा खातीर बजेट म्हाका दिसता हो खरोखरच खूबच बरो आसतलो. 2026 to 2027 हो बजेट इफेक्ट करता. आनी आतां पयलें ह्या काळान आमकां बायलांक फुडें काडपाक खरोखरूच आमची मोदी सरकार खूब प्रयत्न करता. आनी म्हाका ह्या आमच्या मोदी सरकाराचेर खुबशे विश्वास आसा. अशेंच आमच्या बरोबर रावतलो लेडीजां बरोबर. सीतारामन आणि 26-27 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर बजेट संसदेन दवरिल्लें आसा. आनी आमी दर वर्सा आमी रावतात हें बजेट केन्ना येतलें आनी तो दीस आयज येयल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार एक सावन सगळ्यो ज्यो बजेट जें आसा हें कॉमन मॅन जो आसा जो सकयल्या थराचो तो
मनीस आसा ताका बेनिफीट कशें जातलें हेंच ह्या सरकारान पळयल्लें आसा. इन्कम टॅक्स हे आमकां सगळ्यांक कॉमन मॅन जे आसा, सर्वसाधारण जे लोक आसा तेंच्या खातीर एक खूब गरजेचें एक हें आसता. आनी ते आमी पळयल्लें आसा की आमी दर वर्सा चिंत्ताले आमकां जे इन्कम टॅक्स रिटर्न जे फायल करचे पडटा तितून खूब कचकटी आसताल्यो, पूण तो टॅक्स कन्सल्टंट किंवा चार्टर्ड एकावंटंट आसा हे ताणेंच तो फायल करपाक शकता. पूण आयज एक सरकारान अशें एक सिम्प्लिफायड करून एक्ट केला की जो सादो मनीस जो आसा म्हजें इन्कम कितलें आसा त्या प्रमाणे म्हजें इन्कम हांवूच इन्कम टॅक्स रिटर्न हांवूच फारीक करूंक शकता. अशें एक स्कीम ह्या सरकारान काडिल्ली आसा आनी ते फॉर्मां जी आसा ती खूब सिम्प्लिफायड केल्ली आसा. जसो हांव आनीक पळयतालो बजेट तेन्ना आमचे नाल्ल पळयता आमी आयज आमचो गोंयकाराचो नाल्ल हो खूब आमच्या जेवणाचो खूब गरजेचो एक वस्त आनी आमकां ती दर दिसाचा आमकां कडयेक आमकां नाल्ल हो जायत आसता. नाल्ल हो दिसान दीस म्हारग जायत आसा. हो नाल्ल रेट सकयल कसो येवचो ह्या खातीर सरकारान बरें तेजेर हें काडिल्लें आसा आनी सॅम्पलींग जें आसा तें चड नाल्ल दितले, उत्पादन जें चड नाल्ल दितले अशी एक स्कीम सरकारान काडिल्ली आसा. ही आमच्या गोंयकारां खातीर खूब फायद्याची जातली. तशेंच ते दिव्यांग जे आसा तांचे कडेन इन्कम कांय आसना तांकांय खातीर तांकां जे आर्टिफिशियल तांकां हात पांय लागता तेच्या खातीरूय सरकारान आयच्या बजेटान आमी पळयताले सरकारान एक स्कीम काडिल्ली आसा. तांकां ती सवाय ती मेळपाक जाय ह्या खातीरूय ह्या सरकारान अशी स्कीम काडल्या तातूंत हें आसा. अशे जायत्यो आसात येवजण्यो फुडें बजेट चालू आसा ते आमी पळोवया. पूण सरकार हें बजेट बरें दितलें. हें गरिबांचें साद्या गरिबांचें हें बजेट आसता तें अजूनय आसतलें अशें आमी आस्त बाळगिता. देव बरें. budget submission there is some different points that newly घेवन येयला लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या युनिवर्सिटीचे मागीर हेल्थाचे तर तेच्या वयल्यान एक्चुअली आमकां कितें गरज आसा पळय तेच्या वयल्यान तें बजेट सबमिशन करपाचें. होपिंग सो वील गेट अ गूड बजेट इन मार्च आमकां पेपर